म्हादयचो इश्यू सुप्रीम कोर्टात पूण मॅटर सद्याक लिस्टार ना. 13 मेक चीफ जस्टीस खन्ना जाता निवृत्त. उपरांत बेंच सुटयेर. आता शक्यता जुलयाची. म्हादय फकत तारीख पे तारीख. गोंयांत खडी क्रॅशरांचो कारभार वाऱ्यार. फकत लायसन्स रिन्युवलाकूच इन्स्पेक्शन. केंद्रान घातिल्ल्या नेम अटींचे कांय जाणांकडल्यान उघड उल्लंघन. खासा रिपोर्ट. फाटल्या 5 वर्सांक मोबायल मिसिंगाच्यो सगळ्यांत चड केशी कळंगुटे. ताच्या फाटोफाट म्हापसा, वास्को, कोलवा पुलिसांचो मोबायल मिसिंग रिपोर्ट CEIR पोर्टलाचेर. मांद्र्या मतदारसंघ बीजेपीचोच. मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्या सारखे आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकार मिडिया मुखार. पयलीं बीजेपीची तिकेट कोणाक नाका आशिल्ली, आतां परिस्थिती वेगळी. 2017च्या बलात्कार आणि खुनाच्या केशीत आजीवन बंदखणीच्या ख्यास्तीक विकट भगताच्या हायकोर्टात आव्हान. ह्या सप्तकात याचिका येऊ येता सुनावणी. सत्ते खातीर बीजेपीन विचारसरणी केन्नाच बदलली ना. बीजेपी देशांतलो सगळ्यांत चड मेंबरशीप आशिल्लो पक्ष. बीजेपी स्थापणूक दिसा अध्यक्ष JP नड्डा उलयलो. रामेश्वर चेन्नईच्या नव्या रेल्वे पुलाचेर रामनवमीच्या मुर्तार प्रधानमंत्री मोदीन केलें उक्तावण. उबो उखलपाक मेळटा असो भारतांतलो पयलो पूल. सात 8 एप्रिलाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पोर्तुगालाच्या भेटीर. उपरांत दितली स्लोवाकियाक भेट. परराष्ट्र मंत्रालयाची म्हायती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा 3 दिसां खातीर जम्मू काश्मीराच्या भेटेर. भारत पाकिस्तान शिमेर सुरक्षेविशीं गृहमंत्री शहा घेतलो रिव्ह्यू. बहामास देशात प्रवास करपी अमेरिकेतल्या नागरिकांक ट्रम्प सरकाराची एडवायझरी. गुन्यांव, चोरयो, बलात्कार वाडल्यान प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची म्हूण एडवायझरी.